गोंयांत बेकायदेशीर रावतल्या फॉरेनरांक आनी चड करून आफ्रिकन नागरिकांक इतलो तेंप धरबंद नाशिल्लो. गोंयांत विजा नेम मोडून बेकायदेशीर रावपी तशेंच वेगवेगळ्या ड्रग्सा सारक्या गुन्यांवांनी आडकल्ले हे फॉरेनर केशी आंगार घेवन जामिनाचेर मेकळे भोंवताले. आतां म्हापशा डिटेन्शन सेंटर सुरू केल्ल्यान उपाय जाला. पोरूं मे म्हयन्यांत हे सेंटर सुरू केल्ले. फॉरेन रिजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसान मे म्हयन्यासावन आतां मेरेन असल्या 38 फॉरेनरां आड कागाळ रजिस्टर करून तांकां डिपोर्ट करपाच्यो फार्मालिटी केल्यात. 38 जाणांक डिपोर्ट केल्यात. 2019 वर्सा गोंयच्यान 38 फॉरेनर डिपोर्ट जाल्यात. डिपोर्ट केल्ल्या 38 नागरिकांत 28 दादले जाल्यार 10 बायल्यो. अजून 13 जाण डिटेन्शन सेंटरात आसात. तांच्या आड डिपोर्टेशन फार्मालिटी चल्ल्यात. बेकायदेशीरपणान रावपी चडशे नागरीक तांजानिया आनी युगांडाचे. ह्यो चडश्यो केशी विजा सोंपूनय गोंयांत ओव्हरस्टेच्यो. चडशे आफ्रिकन देशांतले. कांय जाण ड्रग्सांच्या केशींनी आडकल्ले. थोड्यांनी विजाचे नेम मोडल्यात. फाटल्या वर्सा फॉरेन रिजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसान 55 फॉरेनरांक फुडलीं 3 वर्सां गोंयांत येवचे न्ही म्हूण ब्लॅकलिस्ट केल्यात. तातूंतले युगांडाचे 14, तांजानियाचे 9, 5 ब्रिटीश आनी 1 पाकिस्तानी. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.